नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. सचिवालयातल्या अकार्यक्षम, बेशिस्त, घाळ, कामचुकार सरकारी स्टाफाच्यो ह्या फुडें शक्यतो ट्रान्स्फरी ना. असल्या कर्मचाऱ्यांक CRS दिवन घरा धाडपाची केस खातें मुखेली करतलो. JADन खात्यांक सर्क्युलर काडला. कामाक आंग मारपी कर्मचाऱ्यांच्या ट्रान्स्फरींक प्रस्ताव येतात, मात ट्रान्स्फर मारूनय ते सुदारनात म्हणून FR 56J सर्व्हिस नेमा सकयल तांकां CRSचो उपाय. सरकारी जावयांक शिस्त लावंक CRSचो उपाय सरकारा कडेन आदी सावन आसा, मात राजकीय आमदार मंत्र्यांच्या दबावाक लागून ताचो कोणूच सहसा वापर करिनासलो. सचिवालयातले कांय सरकारी कर्मचारी खंय हाताभायर गेल्यात. ट्रान्स्फरी मारूनय सुदारनात. असल्यांक आतां निमाणे घरा धाडपाचो उपाय. असल्यांच्यो ट्रान्स्फरी मारचे परस सरकारान FR 56J सर्व्हिस नेमाचो वापर करपाचें थारायला. सचिवालयातल्या अकार्यक्षम, बेशिस्त, घाळ, कामचुकार स्टाफाड कागाळी येत असतात. सचिवालयातली खाती असल्या स्टाफाक बदलून दिवचे म्हूण JAD कडेन मागतात. ट्रान्स्फर मारून वा कमी काम दिवनूय त्या स्टाफाच्या कामात सुदारणा दिसना. आता सुदारूंक सोदिनाशिल्ल्या स्टाफाचेर कारवायेचो JADचो उपाय. FR 56J सर्व्हिस नेमा सकयल असल्या कर्मचाऱ्यांक घरा धाडूंक मेळटा. ह्या फुडें स्टाफा आड असल्या कागाळींचेर 56J सर्व्हिस नेमा सकयल कारवाय. CRS कारवायेक FR 56J सर्व्हिस नेम आदी सावन आसा, मात ताचो वापर करिनाशिल्लो. खात्याच्या मुखेल्याक भौशीक हिता खातीर म्हूण योग्य दिसता जाल्यार अकार्यक्षम, बेशिस्त, आळशी वा घाळपणा करपी कर्मचाऱ्याक सेवानिवृत्त करपाचो पुराय अधिकार आसता. खाते मुखेल्यान कारवाय करतना एक तर कमीत कमी 3 म्हयन्यांची लेखी नोटीस वा 3 म्हयन्यांचो पगार आनी हेर भत्ते दिवचे पडटा. असले सरकारी जावंय सगळ्या खात्यांनी आसात. लोकांक दीस पडटा ताचो वायट अनुभव. JADचो हो ऑफिस मेमोरंडम सध्या तरी फक्त पर्वरे सचिवालयात आशिल्ल्या खात्यां खातीर काडला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. युरी काँग्रेसीचो CLP लीडर. कुंकळचो युवा आमदार युरी आलेमावाची काँग्रेसीचो नवो विधिमंडळ फुडारी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचो केंद्रीय सरचिटणीस KC वेणुगोपालान अर्द काडली. 8 आमदार फुटून BJPत गेल्या उपरांत सध्या गोंयच्या विधानसभेत काँग्रेसीचे 3 आमदार उरल्यात. कळंगूटचो आग्नेल म्हणटा काल्लुसाक करपाचो युरी अनफीट. कुंकळचे काँग्रेसीचे आमदार युरी आलेमाव हाका CLP लीडर म्हणून त्याची आयज नेमणूक केल्या. असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं जो मायकल लोबन हाचो एक अटेम्प्ट जाल्लो BJPन जॉयन जावपा खातीर, ते एक्टिविटीक लागून तेंच्यांनी तेंचो CLP लीडर जो मायकल लोबो आसलो ताका काडून उडयलो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी नवो CLP लीडर दिवंक नाशिल्लो. आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आयज दिल्लीच्यान तांकां कन्फर्मेशन की युरी आलेमाव CLP लीडर आसतलो म्हणून. दुसरी गजाल, काँग्रेसीचे आतां हे 8 जाण आमदार भाजपाक गेल्या उपरांत 3 आमदार उरता, सो तांकां ऑपोजिशन लीडर पद मेळटलें काय ना असो एक प्रश्न आसलो. पण आमी फायंड आउट केलें ते हिसपान गोंयच्या असेंब्लीच्या रुल्सा प्रमाण अमकेच पर्संटेज आमदार बी आसपाक जाय अशें कांय ना. ज्या ऑपोजिशनाच्यो ज्यो पार्टी आहा तितून सगळ्यांत चड ज्यांचे आमदार आहा तांकां ऑपोजिशन लीडर हे पद दिवपाक जाता. सो प्रोसिजर जाल्या उपरांत युरी आलेमावाक ऑपोजिशन लीडर म्हणून असेंब्लीनूच स्थान मेळटलें. कळंगूटचो आदलो काँग्रेस फुडारी आग्नेल म्हणटा CLP लीडर म्हूण युरी फिट ना. कार्लूस खंय सारको. Ideally, Carlos Alvarez, Advocate Carlos should have been the CLP leader. There are 2 reasons for it. One, he's a learned person and he's been doing a lot of work for the Congress party in the past. All the cases he's been fighting almost for free. And second is, you have a president of the party who's from the south. So ideally, for a balance of power, there should have been a CLP from the north. But Congress has got 3 criteria to give any position which Yuri fits. One criteria is that you have to be very rich, where you can pay the gundus, gandus, whoever come from this. Second is that you should not be in the Congress for long. You shouldn't be more than 1 year in the Congress. And the third is you should have contested or worked against the party at some time in the near past. To which Yuri fits the bill perfectly. Bureau report, prudent. काँग्रेसींतल्यान BJPत गेल्ल्या 7 आमदारांची दिल्ली घरमंत्री अमित शाह आनी BJPचो अध्यक्ष नड्डा कडेन भेट घडोवन मंडळी गोंयांत पावली. 2024 लोकसभेच्या दोन्ही सिटांचेर BJPचे खासदार हाडपा खातीर दरेक आमदारान मतदारसंघांनी वावुरचें म्हणून उलोवप जाला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे सध्या तरी बेत ना म्हणून मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. गोंयचे दाबोळे मेळपोड्याचे आसा आनी सद्याक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा
पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे आणि MP विनय तेंडुलकर त्याचबरोबर थोडे काँग्रेसीचे आमदार हांचे बरोबर आयज दिल्लीच्यान परते आयले ते तांच्यांनी सांगलें की ते जे गेल्ले तांच्यांनी होम मिनिस्टर अमित शाह आणि पार्टी प्रेसिडेंट JP नड्डा हांकां ते वचून मेळ्ळे आणि तांचें मेन डिस्कशन आशिल्लें की हे फावट दोनूय सीट लोकसभा कशी जिखची जावं हे जे नवे आमदार आसात तांकां पार्टी इंट्रोड्यूस करून फुडली कामकाज कसो चलोवचो हाजेर तांचें डिस्कशन जालें जेन्ना आमी तांकां विचारलें की हे आमदाराक एकोमोडेट करपाक खंय तरी फेरबदल जावंक शकता जावं मिनिस्ट्री जावं पोर्टफोलियो कितें चेंज जावंक शकता तांच्यांनी क्लियर कट सांगलां की सद्याक थंय असलें कांय मुवमेंट ना देर मायट बी स्पेक्युलेशन लोकांचो बोवाळ आसतलो पूण सद्याक तरी तांच्यांनी क्लियरली डिनाय केल्लें आसा की कसलोच पोर्टफोलियो चेंज जावपाचो ना आनी खंय तरी फेरबदल मिनिस्ट्रीन कांय जावपाचें ना अशें तांच्यांनी सांगलें जेन्ना सदानंद शेट तानावडेक विचारलें तांच्यांनी तेंच मेनटेन केलें की सद्याक तरी कसलोच फेरबदलाचो आवाज ना आणि बेसिकली फक्त पार्टीक इंट्रोड्यूस करपा खातीर तांची दिल्लीन मिटींग जाली अशें तांच्यांनी सांगलें. हांव म्हज्या बरोबर आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आनी 7 जाण MLA आमी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आनी होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां पार्टीच्या ऑफिसान सगळे वांगडाच मेळ्ळे तांच्या बरोबर बरे डिस्कशन्स जाले आनी फुडें पार्टीचें काम सरकाराचें काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें ठरलें. आज आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आनी आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांची भेट घेतली आनी आमचे जे 8 आमदार काँग्रेसचे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो तातूंतले एक मायकल लोबो हे आउट ऑफ इंडिया आसा आनी ताका लागून 7 आमदारांनी घेवन आज तेची भेट घेतली आमचे दिल्लीच्या कार्यालयांत आनी तांचे बरोबर चर्चाय केली उलयले आनी एकंदर तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें की बऱ्या तरेन काम करूं जाय पार्टीचें आनी बऱ्या तरेन आपले मतदारसंघ आनी स्टेट म्हणून सगळ्यांनी विचार करचो. दिगंबराचो खंय सरकाराक बिनशर्त तेको. हांव पयर क्लियर सांगलें की म्हजी एंट्री अनकंडिशनल हांवें तांकां सांगलें वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गीव ऑल रायट फॉर आनी ताजे भायर आनी कांय. वास्कोच्या स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. विरोधी पक्ष फुडाऱ्या खातीर विरोधातल्या एका तरी पक्षा कडेन 4 आमदार जाय अशी गोंयांत परिस्थिती. त्या फाटभुंयेर विजय गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीत विलीन करता आनी विरोधी पक्ष फुडारी जाता म्हणून चर्चा. विजय म्हणटा अजून तसो प्रस्ताव ना. BJPक शिंगार घेवपाची विरोधी पक्ष फुडारी जाय म्हणून लोकांक दिसता. ते खातीर घडये आपल्या नांवाची चर्चा जाता आसूंये. एक नॉर्मल स्पेक्युलेशन आहा की एक जो खडेगांत BJPक म्हळ्यार शिंगार घेता तसले मनीस आज फुडाकार घेवंक जाय, ऑपोजिशन लिडर जावंक जाय अशें लोकांचें हें आहा. सो ताजे वयल्यान मे बी हें स्पेक्युलेशन जाता पूण हें डिसिजन पार्टी मर्ज करपाचें ओ कितें इट कॅनॉट बी जस्ट डन ओवर स्पेक्युलेशन्स. इट नीड्स अ प्रॉपर हाय लेवल प्रपोजल आनी तो आमचे पक्षान खूब घटक आहा सगळ्यांनी तें कन्सिडरेशनान घेवंक जाय. अशें असो कांय प्रपोजल आतां नाच म्हणटा ताजें कॉमेंट दिवपूय ताजो व्हडलें कांय अर्थ जायना. कसलेंच जावना. म्हजे सगळे पक्षा भितर अशें म्हळ्यार हितचिंतक आहात जे एक अशें केन्ना सजेशनां दितात बट दोज कॅनॉट बी टेकन एज प्रपोजल्स. प्रपोजल खूब आहा चड करून आतां कित्याक गोंयान ओपोजिशन म्हणटा तें उरूंकूच ना आनी BJP जे भशेन चलता की गल्ली टू दिल्ली मेरेन ओपोजिशन आसप ना. सगळें ओपोजिशन मुक्त करप हो जो लोकशाही विरोधक एक स्टँड तांचो आहा हाजे विरुद्ध उलोवपी एक सॉलीड आवाज जाय अशें लोकांक दिसता. ताजे खातीर मे बी आमचें नांव फुडें येता आसतलें बट दॅट इज टू द क्रेडीट ऑफ माय पार्टी. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत चल्ला तो गांवांक उपद्रव म्हणून नुवेचो लोक पणजे IDC मेरेन पावलो. वेर्णा IDCत 170 बोरवेली उदक ओडटात. ते भायर उदक आनी बाकीचें प्रदूषण आशिल्ल्या उद्देगाक रस्ते लायट सारकी ना. आनीक उद्देग कशे वाडोवंक दितात काय म्हणून IDCक प्रस्न. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय खंय पडिल्लें ना. Today we want to highlight the issues that we are facing vis-a-vis the Verna industrial estate, which was conceptualized as an electronic city, and today there are all sorts of industries, and these industries that are come are polluting our groundwater. The major issue here is that there are 172 bore wells extracting groundwater from the ground and using them for their production. That is depleting our groundwater. Secondly, the pollutants that are
the byproduct of these industries are also being discharged in open spaces, and they are polluting the groundwater. This Verna is a land of 32 springs and the source of river Sal. So all these pollutants go into the river Sal and river Zuari, thus polluting the surroundings and the surrounding village wells. रावंडा गेल्ले कडेन न्ही आयन एक्सचेंजाची कॅमिकल डिस्चार्ज रोडार वयताले एक आनी 2 दीस न्ही आमकां दिसलें की ते शॉर्ट टायम आसतलें मे बी तेंची कितें ड्रेनेज लिकेज आसतली किंवा पण आय वॉज वॉन्डरिंग फॉर अरावंड 20 days ते डिस्चार्ज चालूच आशिल्लें रिक्वेस्ट करून पोल्युशन बोर्डा कडल्यान तेंचे ऑफिसर येवन सॅम्पल बी कलेक्ट केले ती वचून आमी कमीत कमी एक अर्दी वर 45 मिनट्स आमकां बेश्टे दवरले तेंच्यांनी की हो ना तो ना म्हणून पूण आतां सॅम्पल बी काडून व्हेले नंतर आयज मेरेन पोल्युशन बोर्डा आमकां आजून रिपोर्ट दिलो ना. We want development, we have to progress, we have a future, we have to leave something for our children. But when you do development, it has to be sustainable. There has to be somebody monitoring, checking, controlling what is happening. So आम्ही MDक सांगलां पयलीं सद्या तुमचे GIDCची ऑफिसां वेरना तितून स्टाफ ना आनी थिंगा मॉनिटरींग कांयच जायना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय थिंगा एक आमी तांकांय सांगलां एक परमनंट ऑफिस घालपा जाय आनी एक मॉनिटरींग स्टेशन दवरपा जाय. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सरकारी स्कुलां बंद पडटा म्हूण बोवाळ आसतना सांखळे पाळयेचे सरकारी प्राथमीक शाळेचे एक्स्ट्रा करिक्युलर पाळये नवरवाड्यावेले सरकारी प्राथमीक शाळेक नितळसाणेक लागून उत्तर गोंय तशेंच राजपावण्यार इनाम. नितळसाणेक लागून खंय शाळेचे राष्ट्रीय पावण्यार नामांकन जालां. ही शाळा विद्यार्थी आनी पालकांक घेवन पावसा उदका सांबाळ सारकेले उपक्रम करता. स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 ह्या वर्षासाठी आम्हाला सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट लेवलवर 3 अवॉर्ड मिळालेले आहेत. एक म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमधून आम्हाला डिस्ट्रिक्ट लेवल अवॉर्ड मिळालेला आहे. त्यानंतर आणखी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलवरच सब कॅटेगरीमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळालेला आहे. म्हणजे सब कॅटेगरी म्हणजे एक म्हणजे वॉटर विभाग आणि दुसरा जो आहे तो हँड वॉशिंग विथ सोप ह्या कॅटेगरीजमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळाला. मग त्यानंतर पुढचं पाऊल म्हणजे आम्हाला राज्यस्तरावर सुद्धा अवॉर्ड मिळालेला आहे. तो म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमध्ये तर आपण पाहू शकता आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 5 स्टार रेटिंग मिळालेलं आहे आमच्या शाळेत. आणि यानंतर एक आनंदाची बाब म्हणजे आमच्या शाळेचं नॉमिनेशन नॅशनल लेवलला सुद्धा करण्यात आलेलं आहे. माझे नाव शौरी आहे. मी चाइल्ड कॅबिनेटची चीफ मिनिस्टर आहे. आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळे मंत्री आहेत जसे वॉटर मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर, क्लीनलीनेस मिनिस्टर इत्यादी. मी आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटचा क्लीनलीनेस मिनिस्टर आहे. आणि तुम्ही असो क्लिनिनेस करपा खातीर तुमकां केन्ना टायम मेळटा असो शाळेंत? आम्ही सगळेजण मंगळवारी शाळेची स्वच्छता करतो आणि न्यूट्रिशन गार्डनची काळजी घेतो. स्टुडंटा खातीर सायमन. कुणय मानशेर रस्तो एकदम अशीर जाल्ल्यान आत्र्या पैऱ्यान एक्सिडेंट आसतातूच. फाटल्या 3 दिसांत 3 एक्सिडेंट. वेळ बरो म्हणून कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. रस्तो रुंद तरी करचो नाजाल्यार वेल्या हायवे वयल्यान दोनूय वटेन गाडयो सोडच्यो. सर्वीस रोड फक्त गांवच्या लोकांक दवरचो म्हणून कुणयकारांची मागणी. कुणयच्या ह्या मडनाचेर गाडयो मोडून पडपाचे ॲक्सिडेंट. हालींच 3 मोठे ॲक्सिडेंट जाल्यात. ही गाडयांची दशा. वेळ बरो म्हूण कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. लोक म्हणटात सर्वीस रोड गांवच्या लोकांक दवरचो
हायवे 2 वे केल्यार एक्सिडेंटाची माळ खंय बंद जातली. फाटले दिसा कंटिन्यू 3 एक्सिडेंट जाले हांगा. 3 दिसांक 3 एक्सिडेंट जाले. 3 ट्रक जाले. एक म्हणल्यार पयलो तर हांगासर गाडी पडली आनी बस स्टँड गेलो आमचो. आनी आमकां पुणे गांवांत बस स्टँडूच आसा त्या रस्त्यार लोक रावचे पडटा. दुसरो कसो जाल्लो? दुसरो तो लोड आशिल्लो सगळ्यांचो तो ओवरलोड आशिल्लो. ती गाडी गेली आनी टनाची सकयल गेली इश्कोला सकयल. पण सुदैवाने कोणाक कांयच जावना. कांयच जावना सुदैवान सगळे उकरू पुरले. पयलींच्यान म्हाका दिसता जवळ जवळ शेकड्यांनी एक्सिडेंट जाले आसतले इस्कॉल टू बस स्टँड पर्यंत. देवणी येतना गाडी एकदम स्पिडीर येता ताका चान्सूच ना हांगा पाठोवपाक. आनी रस्तो रुंद ना. रस्तो 14 मिटर रुंद हांगा जावप. आमचो हांगा डिमांड कितें आसा कितें हो रस्तो मातसो वायडनींग करचो नाल्यार ते वयल्यान तरी घेवचो. हायवे आसा 2 वे करचेर 1 वे आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की तेणी जाता तितले बेगीन हो जो वयलो आमचो हायवे आहा रोड आसा थंय 2 वे करचो. जाता तितले बेगीन करचो की आमकां आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले. आनी हो जो सकलो रोड जो आहा तो इनर दवरचो चालू की लोकल बशी येतल्यो हे येतल्यो आनी वयल्यान 2 वे करचो असो हांव सरकारा मागना. तेवढे जागो आसा. रस्तो रुंद केल्यार खंय प्रश्न सुट्टा. खंयच्या दुकानांची सरकारान खंय पुनर्वसणूक करपाची. रस्तो वायडनींग आहा तो ऑलरेडी डिमार्केशन केल्लेलें आसा. तेजे जाता तितले बेगीन सरकारान हे घेवचें. ही दुकानां जी आसा पळय रस्त्यार आसा न्हू ती मातशी 2 मिटर फाटी घेत तरी प्रॉब्लेम उरता. 2 मिटरांनी रस्तो वाडटा आनी ती मिट्टा. त्या बस स्टॉप आसा पळय न्हू तो हे तोडून भितर घेवपाचो. हे तोडून भितर घेवपाचें ताका प्रोटेक्शन घालपाचें आनी ते जवळ जवळ 1 मिटर ताका हायट दिवपाची. शॉपाला फाटी घातली न्हू गव्हर्मेंटान तांकां दिवचें फाटी बांदून 2 मिटरान प्लेस आसा तशी फाटी बांदून दिवची. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गोंयचे वाणिज्य कर खात्यातल्या स्टाफाक अपडेट आनी अपग्रेड करपाक दर 6 म्हयन्यांनी प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर ICAI कडेन सरकार कबलात करतलो. मुख्यमंत्री उलयला अशा कार्यावळीक लागून खंय ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सुदारतली. चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूटाचे GST आनी अप्रत्यक्ष कर समितीन कॅपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन GST हे 2 दिसांचे प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्लें. GST ऑफिसांतले सगळे ऑफिसर्स हेन्स फोर्थ फॉर नॉट ओन्ली फॉर द टॅक्स कलेक्शन्स जाल्यार बाकीच्या सगळ्या लोकां खातीर तेंचे टॅक्स कलेक्शनाच्या बरोबर बाकीचे सगळे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेसांत सातत्यात मदत करतले आनी ताकाच लागून ही 2 दिसांची ट्रेनिंग तांकां खूब बरी आनी फुडें मदत जातली फॉर द टॅक्स कलेक्शन ऑल्सो आनी रिजॉल्विंग द डिफरंट इश्यूज ऑफ द डिफरंट टॅक्स पेयर्स. तेंच्याकडे MOU सायन करतले एवरी 6 months जी अपस्किल ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही ही ICAI आमच्या GST ऑफिसर्सांक ही MOU सायन करून दितले. We would like to enter into a memorandum of understanding with the Commissioner of the Commercial Taxes Department of the state of Goa so that we can regularly interact. We can be of help to the state of Goa in ensuring that this at least a training part we take care. We would also be happy if we can do research activities. We can also ensure that we pass on the intellectual acumen which our chartered accountants have for the purpose of the benefit of all the state government employees of the tax department. कॅन्सरा सारकेली दुयेंसां नाका जाल्यार रसायनीक शेती सोडची पडटली. प्राकृतीक पद्दतीन शेती करात. गुजरातचो राज्यपाल आचार्य देवव्रताचो गोंयकारांक उलो. राजभवनाचेर मुख्यमंत्री राज्यपाल पिल्लय शेतकी मंत्र्याच्या हजेरीत नॅचरल फार्मिंग लॉन्च. राज्यपाल देवव्रत नॅचरल फार्मिंगाचेर सविस्तर उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा गांवठी भाजयेची लागवड वाडूंक जाय. 30-40 साल से केंद्र सरकारें और प्रदेश सरकारें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती आई, लेकिन पूरे भारत में इसका कोई मॉडल मजबूत खड़ा हुआ नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम फेल है. इसमें उत्पादन पूरा मिल ही नहीं सकता. मैंने जब अपने 200 एकड़ से रासायनिक खेती से मैंने मुक्ति पाई तो मैंने जैविक खेती ही शुरू की. 3 साल मैंने जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग. मैं सारा दिन ये जो आपके उसमें गांडुल थे उनको उलटता पलटता रहता था, उनको छानना होता था, कभी उसमें गोबर डालना छानना ऐसा सब चलता था. और उसके बाद नडनी निकालता रहता था. कुछ में इतना कीट पैदा हो गए वो कीट पतंग ही उसे खा गए, कीड़े, उसका कोई प्रबंधन नहीं था.
मैं दुखी हुआ, ये कोई रास्ता नहीं है। और मैंने इसके बाद विशुद्ध प्राकृतिक खेती का रास्ता अपनाया। अब प्राकृतिक खेती क्या है, इसके स्वरूप को समझिए। जो चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे, किसान आत्मनिर्भर हो और मेरा देश आत्मनिर्भर हो, जिस मिशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी लग रहे हैं, आप ईमानदारी से यदि समझ में आई तो वो लोग हाथ खड़ा करें जो प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। धन्यवाद, सबके लिए ताली बजाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Unfortunately, when our first five-year plan was introduced in this country, instead of Gandhiji's concept, instead of our traditional concept, our country committed a mistake, according to me. With due responsibility, I am saying, we adopted Russian model of planning in agriculture. I am fully agreeing with him, and we will be able to implement it. Thank you very much. आमी पळयता, आमी फक्त कितें करता खबर आसा, आमकां जाय तितकें प्रोडक्शन आमी करिना, आमी फक्त दाखोवपा पुरतें प्रोडक्शन करता, हें म्हणपाक काय हरकत ना। आनी आमकां संवय जाल्ली आसा की प्रोटिनियस सोडून आमकां आतां भायलें कितें मेळटा हें खावपाची संवय जाल्ली आसा। म्हणजे दुदी भोपळ्याक पळोवन तर ते सरप्रायज जाले की इतकें मोठें प्रोडक्शन हांगा जाता आसत। म्हणजे आमी ती भाजी सोडून ज्यो आमकां भायरच्यान ज्यो भाजयो येता त्या भाजयांचेर आमी, म्हणजे टोमाट आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे बेळगांवांतल्या मार्केटांतल्यान हाडटा ताजेर आमी डिपेंडंट जाल्ले आसा। पारंपारीक रित्या दोडगी आसतली, भेंडे आसतले, हे खावचे सोडून आमकां थंयसून येवपी जी चिटकी मिटकी बरी लागपाक लागलेली आसा। आनी दिस इज अ फॅक्ट। आनी म्हणून तर पारंपारीकचे प्रोडक्शन जर आमी वाडयलें जाल्यार म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचे बरे रेट दिवपाक तयार आसा। आनीक थोड्या दिसांनी तर आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन भायरसून हाडटा ती भाजी बंद करपाची आसा आनी गोंयच्याच शेतकऱ्यां कडल्यान सगळी भाजी घेवपाची आसा। ही आशिल्ली सकाळची अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।